कळंगुटे एका स्कुलाच्या बालरथाक उजो लागलो। मार्क फेर्नांडीस मेमोरियल स्कुलाच्या बालरथाक बुधवारा फांतोडेर अकस्मात उजो लागलो। सकाळची स्कुलाची भुरगीं गाडयेन नाशिल्ली म्हूण वेळ बरो। उजो कित्याक लागलो हाचे नेमके कारण कोणूच सांगपाक शकनात। कोण म्हणटा शॉर्ट सर्किट जालें, कोण म्हणटा उजो लायलाय आसूये। शिक्षण खात्याक 20 लाखांचो फटको बसला। कळंगुटचे मार्क फेर्नांडीस मेमोरियल स्कुलाचे बालरथाक बुधवारा फांतोडेर सुमार 5 उजो लागलो। फायर ब्रिगेडीन येवन तो पालयलो, मात बस पुराय जळून काबार जाल्या। कोणे तरी मुद्दाम उजो घाला असो लोकांक दुबाव। आमचो पेटो हांगर बसी राखता, आमची गाडी राखता। पेटो तेन्ना दारार येयलो खटखट करून तेन्ना आमी भायर येवन पळय जाल्यार उजो पेट्टा। उजो भायर उजो दिसपाक लागलो। जनेलांतल्यान पळयना फुडें। मागीर टिचरीक फोन मारलो, हेका मारलो, सगळ्यांक फोन हाडले। मागीर पुलिसाक पयर मारलो। आज सकाळी म्हाका 5 सुमार मिस्टर वसंत मटकर जो आमचो बालरथाचो कंडक्टर ताणें फोन केलो की बसीक उजो लागला म्हणून। मागीर रोखडीच आमी हांगा पावली तेन्ना फायर ब्रिगेडीन ऑलरेडी उजो पालयल्लो। मेंटली डिस्टर्ब पीपल ऑल्सो डू सच टाइप ऑफ थिंग। आणि पुलिसांक सांगला आयडेंटिफाय तुमी रातचे पेट्रोलिंग करा, चेक करा कोण असो मातसो मेंटली डिस्टर्ब मनीस भोंवता काय म्हणून वाड्यांचेर। कित्याक अपघातीत उजो लागप आनी सकाळच्या 4 इज अ लिटल डिस्टर्बिंग थिंग। आय हॅव टोल्ड कलंगूट पुलिस स्टेशन टू इन्वेस्टिगेट एंड आय एम वेटिंग फॉर द रिपोर्ट ऑफ फायर सर्विसेस। प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ। मोदीच्या सभेची 90,000 एंट्री कुपनां आतां मेरेन खपल्यात। फुडल्या 3-4 दिसांत 1.5 लाख कुपनां खपोवपाची मोख दवरून भाजपाची युवा ब्रिगेड कामाक लागल्या। लोकांक हार्डवर करपाक 1000भर बसी बूक जाल्यात। कर्नाटक महाराष्ट्रांतल्यानूय 200 एसटी मागयल्यात। मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा मोदीच्या मेर्शेच्या सभेक लोक 1.5 लाखांक तेंकतलो। समोर 30,000 लोकांक बसपाक हे परमिशन दिले। 1,000 बसीस ऑलरेडी बूक जाल्या। थंय सेक्युरिटी सगळी व्यवस्था जाल्ली आसा, पार्किंग व्यवस्था जाल्ली आहा। राजनाथ सिंग आनी मोदी दोग जाण कितले एकाच वेळार टॉपिक आणि हेवूय येतले कर्नाटकांतल्यान महाराष्ट्रांतल्यान लागींचे लोक येतले। आमी आपण थोडे स्पॉरेडिक मे बी 500 people can come if they even the vehicles which are being hired from Karnataka is not for people from Karnataka. It is for people from Kankon and Kepe and या साइडीक मांद्रे पेडणे। तिकडे 150-200 बशी कारण बशी गोंयांत कमतात। We expect about 8 to 10,000 cars and two-wheelers. टार्गेट आमचे 1 लाख आसा पण म्हज्या हिशोबान 1,50,000 पर्यंत वचूंक शकता। We have planned for 1 lakh plus. भारताची वेगवेगळी कला आणि संस्कृतीचे दर्शन दाखोवपी लोकोत्सव मंगळारा सावन कला अकादमीन सुरू जालो। 16 जानेवारी मेरेन हो महोत्सव चलतलो। गोयचे कला संस्कृती खातें उदयपूरच्या अस्तंत विभागीय संस्कृती केंद्राक घेवन हो महोत्सव करता। वेगवेगळ्या राज्यांतली संस्कृती, खाण जेवण, जिनस, कपडे आणि हेर गजाली ह्या महोत्सवान असतात। पळयात भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्या संस्कृतींची एक झलक। एक मंच पर समेटना आसान नहीं है, लेकिन कला एवं संस्कृति निदेशालय द्वारा आयोजित लोकोत्सव कई राज्यों की लोक कलाओं के रंग एक ही मंच पर बिखेरती है। दस दिन का ये महोत्सव समूचे भारत की लोक कलाओं को एक व्यासपीठ देने वाला महोत्सव है। In this charming and peace-loving state, which is in fact a hub of cultural activities, is a happy development which I feel helps in not only further promoting the varied aspects of our cultural legacy, but also results in strengthening cordial relationships and solidarity among the people of our country. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।